Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आज गोवा विधानसभेचे सभापती माननीय राजेशबाब पाटणेकर यांचा वाढदिवस सगळ्या डिवचलकरांच्या वतीन गोंय सरकाराच्या वतीन आणि गोंयकारांच्या वतीन तांकां हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तांकां देव डिवचल आनी ह्या परिसरांत सगळी जी जनावरां आसा तांच्या खातीर एक सुसज्ज हॉस्पिटल जावचें गोंय प्रकल्प आमच्या डिवचलेन जावचो आनी तोय बी तेच्या वाढदिवसाच्या दिसा आमकां फावंडेशन स्टोन घालचो. मुळगांव हांगासर WRDची जी जमीन आसा ती आमी ट्रान्सफर केल्या आमच्या वेटरनरी डिपार्टमेंटान आनी त्या वेटरनरी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी बरें हॉस्पिटल सुसज्ज अशें हॉस्पिटल आमी सुरू करता आनी नक्कीच सगळ्या लोकां खातीर जे जनावरां खातीर दुर्वा आसत बाकी स्मॉल एनिमल्स आसत तांच्या खातीर ते उपयोगी जातले. ह्या कार्यक्रमा उपरांत तातोय फावंडेशन स्टोन आमी घालता. डिजिटल प्रकल्प आयज हेंचें काम सुरू आसा. आयचे उपकरण फायर सेफ्टी काम चालू आसा. मार्केट शाळेचें नवीन इमारतीचें काम चालू आसा. बारीकसो प्रकल्प रखडला तो म्हणजे कदंबा बस स्टँड. सेवा विनंती करता की खंय तरी आमकां फायनान्शियल हेल्प करून तेचे तरी तरतूद करून आमकां ह्या प्रोजेक्टाक भरपूर पयशे दिवचे की ज्या हितून आमी ह्या प्रकल्पाचें काम ताबडतोब सुरू करूंक शकता ही म्हाजी मुख्यमंत्र्याक नम्र विनंती.